दिवचल लाडफेचो घसघसो अंदू पर्यटका खातीर बंद आसतलो। पर्यटकांनी ह्या वाठारात येवचे न्हय, येत जाल्यार पुलीस कारवाय जातली। लाडफेच्या मंदिर समितीन शिटकावणी दिल्या। दिवचल वाठारांतलो लाडफेचो घसघसो पावसात पर्यटकांक आकर्षित करता। पावसात लोकांच्यो गिट्टी पडटात, पूण अदू हो घसघसो लोकां खातीर बंद आसतलो अशें लाडफेच्या देवूळ समितीन कळीत केला। लोक ह्या वाठारात कोयराच्यो राशी उडयतात, हाजी खंत ताणें उक्तायल्या। आयकात। आमी हे रस्तो हेजो नवीनच जाल्लो आसा, तेका लागून ह्या रस्त्यान येरादारी खूब जातली। हेका लागून आमी पयलीच प्रिकॉशन आमचे घेतलेले आहा आनी ही वाट आमी बंद केल्ली आहा हेजी। ट्युरिस्ट ह्या रस्त्यान जास्त आता येतले, कित्याक पयलीं आमचो तांबडो रस्तो आसलो आनी ह्या वर्सा हो नवीन जाल्लो आहा। तेका लागून आमी ही प्रिकॉशन घेतलेले आहा। तर हेच्या फुडें पर्यटकांनी हांगा हे जाग्यार येवचे न्हू आनी आपली काळजी घेवची आनी हांगा घाण करूंक जायना शक्यतो, नाहीतर कायदेशीर आमी कारवाई करतले। न्ही पावसान लोक येता हांगासर पावसान येता धबधबो होता पळय आनी आता रस्तो जाल्ल्या कारणान ते जास्त येतले, हेका लागून आमी प्रिकॉशन पयलींच घेतलेले आहा। ही आमची देवाची पवित्र अशें हे ठिकाण। पावसाल्ले हांगासर जितलो पावस त्या टायमार हांगासर हे धबधबो व्हांवता आनी त्या टायमार हांगासर लोक भरपूर येता। हांगासर हे आमचें पवित्र स्थान अशें की आमची जेन्ना स्थापना जाली त्या स्थापने वक्तार जे पयलींचे जे देवाच्यो मुर्त्यो आसल्यो ते मुर्त्यो आमी हांगा विसर्जीत केल्ले आहात ह्या धबधब्याच्या कोणीच्या उदकान। आनी वर्सान एकदां आमी हे धबधब्याचे जे तीर्थ आहा ते तीर्थ आमी शिगम्याच्या टायमार 7व्या दिसा घरोघरी व्हरोन प्रत्येकाक ते न्हावण म्हणून दिता। आनी अशे ह्या पवित्र जाग्यार आमी हे आता सध्या सगळ्याक हे बंद करून दवरलेले आहा, तेन्ना कोणी हांगासर येवचे न्हू। हांगा लोक आयतारचे, शेनवारचे आनी हॉलिडेचे हांगासर येतात आनी एक सगळ्याक हांगासर कचरो उडयता, न्हू जाल्ली सगळी हळशीक करतात आनी ते पवित्र हांगा स्थान आमचे आहा ते सगळे ना जाता। तेका लागून हांव सांगता की आमी हे पुरो बंदी केला आनी जर तशें कोणी येत जाल्यार आमी तेंचेर कारवाई करतले, पुलिशेक सांगतले आनी कारवाई करतले। तेन्ना कोणी हांगासर येवचे न्हय, आतां पर्यटका खातीर खास बंद केल्लें आहा। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।